नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. नरक चतुर्दशीचो नेट शारांनी नाक्या नाक्यार उबे नरकासूर. टीम नरकासुरांचो रातभर धुडगूस. ना म्हणटना आमदारांच्यो स्पॉन्सरशिपी. नरक चतुर्दश. अलोपॅथी आयुर्वेदाचे एकठांय मॉड्यूल चालीक लावपी गोंय थारतलें पयलें राज्य. दरेक पीएचसींत सीएचसींत 2 उपचार पद्दती. आयुर्वेद दिसा आरोग्य मंत्री उलयलो. पस्तीस पाणथळ अधिसूचित करपाचो बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाचो प्लान. 8 सुवाती निश्चित. 6 सुवातां खातीर काडल्या भौशीक ड्राफ्ट अधिसुचोवणी. सुचोवण्यो हरकतीक 60 दीस. बीजेपीन काँग्रेसीचे आमदार फोडून आपल्याच फुडारी कार्यकर्त्यांक दुखयले. फुडले मोठे वेंचणुकेंत दिसतलो परिणाम. आमदार कार्लोसाची शिटकावणी. म्हापशां लासलो आमदार चोरासूर. शेतकारांची कंपनी जाय मेरेन लाव जावंक शकना. मुख्यमंत्री म्हणटा शेअर होल्डर्सांक केंद्राचो सीड फंड घेयात. फॉर्मेशन अँड प्रमोशन स्किमीचेर गोंयची शेतकारांची पयली कंपनी दिवचली. इस्रोची दिवाळी. श्रीहरिकोटांत सगळ्यांत वजनदार LMV-3 रॉकेट. 36 कम्युनिकेशन सॅटेलायट्स घेवन जालें लॉन्च. चंद्रयान 3चो लॉन्च जुनांत शक्य. T20 वर्ल्ड कपांत पाकिस्तानाक हरोवन टीम इंडियाची दिवाळी. विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप जैताचे शिल्पकार. नरक चतुर्दशीचो नेट. शारांनी गांवांनी नाक्या नाक्यार नरकासूर उबे. रातभर टीम नरकासुरांचो धुडगूस. मारान गर्नालांच्या गडगडान फातोटेर लासपाचो. गोंयभर मोठे मोठे मस्कुलर नरकासूर उबे करपाच्यो सर्ती. ना म्हणटना आमदारांच्यो स्पॉन्सरशिपी. राजकी डोनेशनाच्या वादा उपरांत नरकासूर फायनल स्टेजींत. थोडे नरकासूर आत्मनिर्भर. नरक चतुर्दश. अलोपॅथी आयुर्वेदाचे एकठांय मॉड्यूल चालीक लावपी गोंय पयलें राज्य आसतलें म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत उलयला. आयुर्वेद आनी अलोपॅथीक बरोबर घेवन फुडें वचपाचो 7व्या आयुर्वेद दिसा मंत्र्याचो उलो. PHC आनी CHCंत खंय आयुर्वेद उपचारय आसतले. GMCचो डीन बांदेकार म्हणटा आयुर्वेद खुबशा दुयेंतांचेर गुणकारी. आमच्या बी राज्यांत आमच्या बी देशांत इंटिग्रेटेड मेडिसीन म्हणजे एक वेगळ्या तरेचो प्रोटोकॉल आनी त्या तरेन आयुर्वेदीक सायन्साचो कसो उपयोग करचो, होमिओपॅथिकाचो कसो उपयोग करचो म्हणजे प्रत्येक CHC, PHC आनी गोवा मेडिकल कॉलेज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्सांत आमी हे इंटिग्रेटेड OPDs इंटिग्रेटेड मेडिसीन OPDs बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल गिवन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अँड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आमी ते फॉलो करतले. देशाचे प्रधानमंत्रीन योग हे सायन्साचे ग्लोबल हे केल्ले आसा. आयज ग्लोबली ते आमी लोक तेजो फायदो घेता आनी ताका फायद्याचो भरपूर पॉझिटीव परिणाम मनशाच्या आयुश्यान जाता. ह्या तरेचे दृश्टीकोनान आयज आमचे सगळे आयुश डॉक्टर्स, आमचे डॉक्टर्सान एलोपॅथी डॉक्टर आनी आमचे आयुश डॉक्टर, होमिओपॅथी डॉक्टर हे बरें काम कोविडान बी केल्लें आसा.
आणि जे विजन आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीच्या ते गोंय राज्यात गोवा पयलें राज्य आसतलें जे खंय इंटिग्रेटेड OPDs आमी इम्प्लिमेंट करतले. Ayurveda has a lot of solutions in the chronic illnesses. All those issues where allopathy does a lot of scientific digging and we invite so many surgical procedures. Some of the Ayurvedic jadibutiyas will help these patients and they are thankful to the science. मजगती ॲलोपॅथी आणि विज्ञानाच्या कितलींच वर्सां आदीं आयुर्वेदान दुयेंत आनी वखदांचो शोध लायिल्लो म्हूण मुख्यमंत्री साखळे उलयलो. बऱ्याच जाणांक आयुर्वेदाच्या विशयी म्हणजे ज्ञान नासल्या कारणान खूब जाणांक दिसता की ॲलोपॅथीक सायन्सानूच सगळें शोध लायला काय कितें. तर प्लास्टीक सर्जरी ही 4000 वर्सां पयलीं बी सुश्रुत संहितेत अजूनही बरयल्ली आसा आणि त्याच पद्धतीची आमी म्हणटा की प्लास्टीक सर्जरी आज केली वता. ईच अँड एव्हरी डिजीज व 4000 वर्सां पूर्वी म्हणजे चरक संहिता आसतली, सुश्रुत संहिता आसतली किंवा वाघभट संहिता आसतली, तेन्नाय तोच एक्सप्लेन केल्लो, तीच लक्षणां सांगलेली आणि तीच मेडिसीन सांगलेली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 35 पाणथळ अधिसूचित करपाचो गोवा बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाचो प्लान. तांतल्यो 8 पाणथळ सुवाती अधिसूचित केल्यात म्हूण बोर्डाचो वांगडी सचिव प्रदीप सरमोकादम प्रुडंटा कडेन उलयलो. बोर्डान आनीक 6 पाणथळ सुवातां खातीर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काडलां. सुचोवणी आनी हरकतींक 60 दिसांचो प्रास दिला. चडश्यो पाणथळ सुवाती अंत्रुजांत. जैव विविधताय राखूंक सरकारान बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाक बरोबर घेवन पाणथळ अधिसूचित करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. NGTचे निर्देशा प्रमाण कमीत कमी 35 पाणथळ म्हूण अधिसूचित करूंक जाय. 8 वेटलँड फायनली नोटिफाय जाल्या. ड्राफ्ट नोटिफाय आतां 6 जाल्या आनी जवळ जवळ 2 ड्राफ्ट नोटिफाय केल्ले फायनल करपाचे उरल्या. टोटल एटलिस्ट 35 तरी नोटिफाय करपाक जाय अशें आमचे कडेन NGT कडेन कमिटमेंट आसा. म्हणजे एक केस आसा चालू NGT भितर, त्या अंतर्गत आमकां ती स्टेटीक करपाचीच पडटली. ऑलरेडी जे केल्ले आसा पळय तातूंत पिलेन लेक आसा, सावळे लेक पिलेनचो, मागीर तयार लेक तळ्यार म्हणटा पळय ते हांगा चिंबला, त्या नंतर बोंडवाल काल जाला पळय, ह्या लास्ट विकाक जाला पळय बोंडवाल, ते 8वें. ताचे पयलीं दाशी लेक रेवोडा म्हण, किंवा मागीर आमची सावथाची सारजोरा जाल्या, शेल्डे जाल्या, नंदा लेक जाला. आनी नंदा तूं जाणा ताचे भितर वेटलँड ऑफ इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स म्हणजे अंडर रामसार, ती बी नोटिफाय जाल्ली आसा. पाणथळ निश्चित जाल्या उपरांत लोकांक शेती आनी बाकीची कामां करूंक मेळटली. ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचेर सुचोवण्यो हरकती नोंद करूंक लोकांक 60 दिसांचो प्रास दिला. चडश्यो पाणथळ अंत्रुजात. ताज्यो ड्राफ्ट नोटिफाय केल्या ताच्या भितर शेल्ड्या एक फायनल नोटिफाय जाल्या आनी आतां जी नोटिफाय केल्या तातूंत भितर फोंडाच्यो खुबश्यो आसा. म्हणजे खांडेपारची जर तुवें पळयत जाल्यार पंचमी म्हणटा पळय ती पंचमी, त्या नंतर प्रियोडचे कोने म्हण, त्या नंतर तरवळे आसा त्या सायडीचेच परत फोंडाचेच तरवळे आसा. त्या नंतर तूं पळयत जाल्यार उडे ते बी फोंडा तालुक्यान येता. त्या नंतर डिकारपालीचे पाली लेक आनी आगशीचे सुर्ला भाट लेक, ह्यो ड्राफ्ट नोटिफाय जाल्या. अर्थात ताका 60 दीस लोकां कडेन टायम आसता. म्हणजे जर जो आमी ब्रीफ डॉक्युमेंट करून ड्राफ्ट नोटिफाय करता, त्यानंतर जर काही प्री एक्झिस्टींग रायट्स आनी प्रिविलेजीस म्हणजे ज्यो सद्या एक्टिविटीज थंय चलता ह्यो जर आमचे कडल्यान सुटल्या जाल्यार त्योय भितर घालपाक मेळटा. म्हणजे ते म्हणून 60 दीस दिल्ले आसा लोकांक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. BJPन काँग्रेसीचे आमदार फोडून आपल्याच फुडारी कार्यकर्त्यांक दुखयले. तांचे भितरूच एक चळवळ चल्ल्या. फुडले मोठे वेंचणुकेंत परिणाम दिसतलो म्हूण हॉल्डोनचो आमदार कार्लोस उलयला. काँग्रेस आनी बाकीच्या पक्षांनी म्हापशा बोडगेश्वर देवळा लागसार आमदार चोरासूर करून लासलो. तरी आसतना गोंयच्या लोकांक फुटयले त्या लोकांनी पयशां खातीर देवाक फुटयले आनी देवाक फुटोवन आयज ते गेले आसात. आयच्यान सिंबॉलीक असो आवाज वयतलो आनी त्या खातीर पॅरलल गव्हर्मेंट आयकून घेया, पॅरलल गव्हर्मेंट फॉर्म करपाची गरज आसा. ज्या जाग्यार लोक आसतले सोशल हे आसतले आनी आमी ते करून दाखयतले. पॅरलल गव्हर्मेंट कसो आसतलो पळय तो येता त्या काळान 2 म्हयन्यान तुमकां दिसतलो. मी सद्दां आमचे आमदार गेले ते तेजे उलयतात.
हांव चिंतितां बीजेपीचे कार्यकर्ता आशिल्ले, बीजेपीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले, इतले वावरले आमचे कॅन्डिडेटा उडोवपाक, इतले झगडी बसो केले, तेजे फ्युचर कितें? तांकां तुम सोपयलो? ते काबार जाले? हो प्रश्न बीजेपी कार्यकर्त्यांनी विचारपा जाय. बीजेपी कार्यकर्ते आतां जागे जावपा जाय आनी रिवोल्ट करपा जाय ते पार्टी भितर. पार्टी चेपोवन दवरता तांकां म्हूण ऑल टू चोय देर वील बी अ सायलंट रेव्होल्युशन फ्रॉम इनसायड. कितें लोक दुखलो आहा, फकत आमचे लोक न्ही, कितें आमी वोट दिला आनी तूं फटयला म्हूण दुसऱ्या लोकांक तुमी ते सायडीर पासून तांकां फटयला. T20 वर्ल्ड कपांत पाकिस्तानाक हरोवन टीम इंडियाची दिवाळी. टीम इंडियान वर्ल्ड कप मोहिमेक जैतान सुरवात करतना पाकिस्तानाक 4 विकेटींनी मारले. विराट कोहलीन 82 रन काडले. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्यान 40 रनाची भर घाली आनी 3 विकेटी काडल्यो. हर्षदीपानय 3 विकेटी घेतल्यो. पाकिस्तानाचेर जैत जोडून रोहित सेनेची देशवासियांक दिवाळेची भेट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत राहात प्रोडंट. शेतकारांची कंपनी जाय मेरेन तांकां लाव जावंक शकना. 300 शेतकारांनी 2-2 हजार रुपया शेअर काडल्यार 6 लाख जातात. केंद्र तितलोच फंड तातूंत घालता. केंद्र जूर नासतना 1 कोटी मेरेन कंपनीक दिता. मुख्यमंत्री उलयला. फॉर्मेशन अँड प्रमोशन स्किमीर शेतकारांनी सुरू केल्ली गोंयची पयली कंपनी बिचोलीम प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स प्रोड्युसर्साचें सांखळे रवींद्र भवनात उक्तावण. शेतकऱ्यांची कंपनी जावप ही काळाची गरज आसा. जोपर्यंत शेतकऱ्याची स्वताची कंपनी जायना तोपर्यंत शेतकऱ्याक फायदो मेळपाक शकना. म्हणून तुम्ही जर 300 जाण मेंबर केले आणि तेजे 2-2 हजार रुपये जर भरून घेतले जाल्यार तितकेच पयशे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तुमकां भागधारक म्हणून दिता. म्हणजे 3 दुनी 6 लाख रुपया तुमचे शेअर कॅपिटल जमा जर जाले जाल्यार 6 लाख रुपया तुमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दिता. हे डायरेक्टली तुज्या सोसायटीक तुजो शेअर होल्डर्स तुजे फंड्स तुज्या सोसायटी खातीर दिता. की ह्या FPC खातीर 1 कोटी रुपया बिना व्याज आज कोण दिवपाक आयला? खंय दिता? 1 कोटी रुपया फाल्यां सकाळी FPC खातीर. हो कोणाचेर विश्वास? हो शेतकऱ्यांचेर विश्वास. शेतकऱ्यांनी फॉर्म केल्ल्या कंपनीचेर विश्वास आनी हेजे गॅरंटी कोण? गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दिता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी दिता. हांव रिक्वेस्ट करता कंपनी की अवेअरनेस वाडय. अशे कितलेशेच लोक आसतले, कितलेशे लोकांक प्रेम आसतले, पण तो क्रिएट करपाक जाय, तो काडपाक जाय आनी तो कोणी तरी काडपाक जाय.
आमकां जर आमी आमच्या जर नव्या तरणाट्यांक जर ह्या शेतीन जर रस दिवपाक तांकां हाडले जाल्यार फुडें आयच्यान आमकां ही सुरवात करची पडटली आनी हे सुरवात केल्या नंतरूच खंय ना खंय अशें दिसतलें की कांय तेंपान चडशे भुरगे आमचे ह्या क्षेत्रांत काम करपाक लागल्यात. मसणभूंय हें मनशाचें दुसरें घर. ताचो तो अधिकार कोणूच काडून घेवंक शकना. पेडणेचो आमदार आल्लेकार उलयला. पेडणे जाती आनी समाजाच्यो मसुंदी आसात. एका समाजाचे व्यक्तीचे थंय दुसरे विधी करून दिनात. ह्यान फुडें खंय आल्लेकार अशें जावंक दिवचो ना. तोरशें मसणभुंयेचें इन्स्पेक्शन करूंक गेल्ले कडेन आल्लेकार उलयलो. हे स्मशान भुमीचे खुबशे आमच्या पेडण्यान प्रॉब्लम आहा. कित्याक चडशे प्रॉब्लम आहा कितें समाज पळयतात. हे समाज पळोवपाचें बंद जावंक जाय हांव सांगता. आनी जे पळय पेडण्या गांवांत आहा पळय आनी त्यो सगळ्यो स्मशान भुमी आहा पळय त्यो इंडिपेंडंट आसूंक जाय. आनी हांव इंडिपेंडंट करून दितलो. कित्याक आनी ज्यो खंयसर खंयच्या गांवांत हे स्मशान भुमी ना त्यासर स्मशान भुमी करपाक म्हाजो सगळ्याक रायट आसतलो. आनी सगळ्यांनी गांवकारांनी फुडें सरोन हे काम एकूच करून दिवचें. सगळ्यांनी इंडिपेंडंट आमचे स्मशान भुमी आसची आनी कोणाकूच अशें हें आसचें न्हू कितें ह्या जातचो जाती भाती हांगासर कांयच लागच्यो ना. हेज्या फुडें आमी सगळे एक रावन सगळे आमचे भाव पेडणेकार आमी सगळे जाण रावन ही स्मशान भुमीचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे. खरें म्हणटा तें हें आमचें दुसरें घर. ताका लागून हें घर आमचें दुसरें तें आमकां जेन्ना आमी हें जाता तेन्ना आमी आमचें पिसफूल वचोंक जाय. बायोडायवर्सिटी कमिटी कितें करता ताची गांवकारांक खबरूच आसना. IIT वाठार सांबाळप बायोडायवर्सिटी बोर्डाचें काम. सांग्यार मळकर्णे ग्रामसभेंत बोवाळ. बेकायदेशीर बांदकामाचेर शेळडे ग्रामसभा तापली. मुरगांवां चिखले ग्रामसभेंत रुई आरावजाक तिसरे खेप बायोडायवर्सिटी कमिटीचो अध्यक्ष नेमलो. केळशी जेटी पॉलिसीचेर चर्चा. बायोडायवर्सिटी कमिटीची वेंचणूकय जाली. टॉपिक खूब आशिल्ले. मेन म्हणजे IIT आशिल्लो कितें आनी भायले भायर आमगेले सुभाषान अशें ठरयलां की आमी हेजेर IITचेर एक पंचायत कमिटी कडल्यान एक कितें तरी मेमोरंडम घेतले आनी ते आमी फुडें हायर ऑथॉरिटी दितले. बट दॅट वी आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर इट. बायोडायवर्सिटी समिती जी आसा ती समिती परत एक फावटी स्थापन करपाची आनी तेजें काम कितें आसा तें वांटून दिवपाचें. सो त्या प्रमाणे आयज आमची समिती स्थापन जाल्ले कडेन आसा. फक्त फाटली समितीन जो कितें काम केलें तेजो अहवाल सादर ना केल्ल्यामुळे परत एक फावटी दोन्ही समिती बसून नवीन समिती आनी जी डिजॉल्व जाल्ली समिती हेंचे भितर परत एक फावटी डिस्कशन करून तो अहवाल आमी फुडली जनरल बॉडी दवरून आमी परत एक फावटी नवीन समिती परत एक फावटी नेटान काम करपाचें ठरलेलें आसा. शेतां भितर तेवढ्या मुसळणी वचपाचें सगळी रस्तो आडायला म्हणून आमी पंचायतीन 2 फावटी नोटीस दिली. सरपंचाचें इन्स्पेक्शन केलें, पंचान इन्स्पेक्शन केलें आनी ताका चवकत नोटीस स्टॉप ऑर्डर काडली. 2 फावटी काडली. तो तरी आसतना तेणी स्टॉप हें केलें ना कारण ताका एक पंचायतींतलोच एक कामगार स्टाफ तो ताका पाठिंबो दितालो. पण एक्चुअली त्या ओनरान तांकां दोन्ही सायडीक रोड एनूच दिल्या यूज करपाक. तशेंच पन्ने बिल्डींग आहा पळय ती तेम सोसायटी वाल्यांक तांकां एनूच दिले आहा. This is my third consecutive year as the chairman of the Chikalim Biodiversity Management Committee, and I thank the people for getting me elected. And I also say at the same time that I have a lot of work that needs to be done in the village of Chikalim. Whenever it comes to environment, Chiklekar Sadhan Fude asa. So this particular committee, biodiversity, is very important. A lot of our water sports and fishermen have raised the concern about jetty policy, which was unanimously rejected by our villagers because they will disperse the fishing community as well. There were fear that our riverside ports and other places will be taken up by corporates. Sanitation committee was formed. Child and women committee was formed. Disaster management committee was formed. आमची दिवाळी सुरू. श्रीहरिकोटांत सगळ्यांत वजनदार LMV-3 रॉकेट 36 कम्युनिकेशन सॅटेलायट्स घेवन लॉन्च जाल्या उपरांत इस्रोन घोशणा केली.
मध्यानराती लॉन्चिंग जालें. चंद्रयान 3 तयार, टेस्टिंगय जालां. कांय टेस्टी उरल्यात. लॉन्चाक 2 स्लॉट आसात, फेब्रुवारी आनी जून. चंद्रयान 3च्या लॉन्चिंग खंय जूनांत जावं येता. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Now the rocket is in its intended orbit. 16 satellites out of the 36. One spacecrafts have been already injected. I want to tell you that this is a very slow process of separating the satellites one by one. In fact, it is in sets of 4 it will be separated, and it will take long time. So at this moment, let me tell you that 16 have been separated very safely as we expected, and the remaining 20 satellites will be separating when we are not able to see it from this place. The data will come little later, and the mission operations of observing this separation is continuing, and we will be confirming safe separation of the remaining 20 satellites after that process is completed. I am very hopeful that the remaining 20 satellites will also get separated as safely as that they did for the first of the 16. This mission is a historic mission primarily because this is the very second operational mission of LVM-3 that has gone commercial, and this is an opportunity that LVM-3 is able to do such a wonderful mission today, and this has been possible by the support of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, because he wanted LVM-3 to come into the commercial market with the NSIL in the forefront. अयोध्येत शरयूचे देगेर दिवाळेक हे फावट नवो रेकॉर्ड. प्रधानमंत्री मोदीचे हजेरेंत 18 लाख दिव्यांचो विक्रमी झगमगाट. शरयू न्हंयचे देगेर राम की पैदी कडेन 22,000 लोकांनी 15 लाख जाल्यार लागसारच्या वाठारांतल्यान 3 लाख दीप दान केले. हे बुलेटिन सोंपयतना अयोध्येंतली दिवाळी. राम समस्त विश्व को आनंद देते हैं. जो नहाता ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.